28 I-19 page 128. Prachit korvawa boini monal chenove saudi. Prachit korvawa boini monam chenove saudi. Bizuyam chikarso moidiyam chiyagosla. Jesu viva pashi udaram gai soya. Prachit korvawa boini monam chenove saudi. Prachit korvawa boini monam chenove saudi. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुका गुरुवारी मिसा बेटीन तुमकां सगळ्यांक माय मोगोस येवकार. आयच्या मिसांत हांव मागता पावलो सेबास्टियान दी आल्मेida हे आमचे बाप असो ताची गोची आज दुसरे वर्साचो उगडास करतात. पावलो हे आमच्या बाबाक ताणें आशिल्ली शासनाची संस्कार मागतना आपल्याचो वाडदीस संभ्रमतात. विली डायस सापेको, केरिदा डिसुजा, केली गोन्साल्वीस आनी दुसरी आपापलो वाडदीस संभ्रमतल्यांचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद पडून तांकां बरी भलायकेन दवरूंक हे मिसांत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. कोश सोसून मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमची सव्य आसूं. तुमचे सव्या आसूं. बामणीनो पिराचिताच्या काळाच्या दुसऱ्या सातोड्यांत आमी भितर सरल्या आनी आज जेजू आमकां एक एकल्याक म्हणटा दियात आनी तुमकांय दितले. माप भरून चेपून सुयेन वत तसोर तुजी उंटीन घालतले. आमच्या जिवितांतल्यान बरेपण दुसऱ्यांक आमी दिवया. दुसऱ्यांक आमी काकूत भोगसणे माया दिवया आनी देव आमकां असलेंच भरपूर दितलो म्हूण जेजूचें आश्वासन आपणावन हे मिसा बेटींत बरे भाशेन वांटो घेवंक तयार जावया. हांव पातकी सोपदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो विचारून सांगता. मनान चिंतून अनुसार वायट नजरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे सौभाग्यवन सदांच संकवार मारीक सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमचे बापा, आत्म्याक नवो जीव मेळच्याक तूं आमकां कुडीची दोंडवण करूंक फॉर्मायताय. पातक सोडून तुवें मोगान दिल्ल्यो आज्ञा काळजांतान पाळूंक आमकां अदीक अदीक बळ दी.
आमच्या सुम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजदूत चलयता सासणांच्या ससनांक आमेन. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परा तूं भोव व्हरतो आनी भिरांकूळ देव. कोराराक तूं सदांच विस्वाशी. तुजो मोग करतात आनी तुज्यो आज्ञा पाळटात तांकां तूं दोयाल. आमी पातक केलां आनी वांकडे तिंकडे वाटेंतल्यान आमी चल्ल्या आनी वायट केलां आनी तुज्या आज्ञाचेर आनी हुकुमाचेर आड वचून तांचे सरशिल्ली आमी कोडसरल्या. तुज्या नांवान आमच्या राजा कुवरा पुर्वजां आनी हे गांवचे पोरचे कडेन तुजे सेवक प्रवादी उलयले आनी आमी तांचें आयकूंक ना. सर्वेस्परा तुज्या मुखामोळार सगलोच पोरजोळ प्रमाणीकपणाचो, पूण आमच्या तोंडार कालोख लोजेचो. लॉज जुडाच्या लोकांक, जेरुजाल्याच्या नागरिकांक, आख्खे इस्रायल पोरचेक, लागशिल्ल्यांक तशेंच पयशिल्ल्यांक. तुका सोडून वांकडे वाटेंतल्यान गेल्याव देखून तुवें देसा देसांनी शिंपडायलोल्यांक आमकां सोगल्यांक लॉज. सर्वेस्परा आमकां सोगल्यांक, आमच्या राजांक, आमच्या कुंवरांक आनी आमच्या पुर्वजांक लोजेची नोदोर फावो. कित्याक आमी तुजेर आड पातक केलां, पूण तुका सर्वेस्परा आमच्या देवा ओदीक सोबता काकलूत करूंक आनी बोगसणें दिवंक. कित्याक तुजेर आमी कोलपल्याव. सर्वेस्परा आमच्या देवाचो तालो आमी आयकूंक ना. आपल्या सेवकां प्रवाद्या उदेशी दिल्ल्यो आज्ञा आमी पाळूंक ना. देवाचे उतर हे. देवाचे ओडुपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. फावो त्या मापान आमच्या पातकांक तो कास्त लायना. पोतून म्हणुया. फावो त्या मापान आमच्या पातकांक तो कास्त लायना. आमच्या पुर्वजांचो अपराध आमच्या माथ्यार घालूं नाका. बेगोबेग तुजी कोणवालाय आमकां दाखय आनी पळय जाल्याव एकदम दोळडिरी. सोबाब फावो त्या मापान आमच्या पातकांक तो कास्त लायना. तुज्या नांवाचे वडविके पासत पाव आमकां, देवा आमच्या सोर्वोंडारा. आमची पातकां बोगोस सर्वेस्परा, तुज्या नांवा खातीर आमकां निवार. सोबाब फावो त्या मापान आमच्या पातकांक तो कास्त लायना. कोयद्याचे रुदोन पावू तुजे मुखार, जांचेर मोर्नाचें फर्मोन पडलां तांकां तुज्या बावल्याच्या बोलान निवार. सोबाब फावो त्या मापान आमच्या पातकांक तो कास्त लायना. पूण आमी तुजी पोरसां तूंच चोरवांक वता त्यो शेल्यो. सासणाच्या सासणांक तुका दिनवासतल्याव, पिणकेचे पिणकेक तुजी वाकाणणी करतल्याव. सोबाब फावो त्या मापान आमच्या पातकांक तो कास्त लायना. उद्गार. तुजें उतर सोम्या आत्मो आनी जिवीत, सासणाच्या जिविताचो निरोप तुजे सोवें आसा. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोडे
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Ojma tuka sumia. जेजून आपल्या शिसांक म्हणे, तुमचो सोर्गीचो बाप दोयाळ तशीच तुमी दोयाळ जायात. कोणाचीच नीत करी नाकात आनी तुमची देव नीत करचो ना. कोण्याकूच गुन्यांवकार करी नाकात आनी तुमकांय देव गुन्यांवकार करचो ना. दुसऱ्यांक बोगसात आनी तांकांय देव बोगशितलो. दियात आनी तुमकांय मेळटलें. बरें चिकार दामून चेपून आलोवन आनी ओतो सोर सुयेन बोलोलें माप तुमचे उटयेन पडटलें. कित्याक ज्या मापान तुमी दुसऱ्यांक दितात त्याच मापान तुमकांय मेळटलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. Wakani tuka Krista. मोगाळ भयणी भावानो, एकदां हांवें एलेक्झांडर द ग्रेट व्हडलो पादशाय आपल्या सेनापतीक घेवन चीफ कमांडराक घेवन गांवांत घोड्यार बसून वेस कोत्तालो, पासोयो मारतालो. अशें करता आसतना खंय भावा भयणीनो एलेक्झांडर ग्रेटा कडेन कोण तरी येवन ताच्या फाटल्यान भीक मागूंक लागलो. हो भिकारी हुंय आंगले ताचे सगळें बुरशेल्लें. ताचे लागीं जेवण खाणूय कांय नासलेलें. ताचें रूप सूप पळयल्यार हुंय कळटालें हेणे बाबड्यान 2-3 दीस तरी जेवण सारकें जेवंक ना. एलेक्झांडर द ग्रेटाक हुंय ताची आपुरबाय दिसली, चुचुरे दिसले. आपल्या पोत्यांत हुंय एलेक्झांडरान हात घातलो आनी भांगराचे थोडे नाणे, मूठभर नाणे काडून ताचे उंटयेन ताणें उडयले. हो सेनापती ताचे बरोबर आसलो. तो एलेक्झांडराक पाचायक विचारपाक लागलो, पाचाय राजा, तुवें ताका भांगराचे नाणे कित्याक दिले? तुजे लागीं पितळाचे नाणे आसले. ते पितळाचे नाणे पासून तुवें ताका दिलेले जाल्यार ताका ते पुरो आसले. भांगराचे नाणे ताका दिवप? आनी बाबा भयणीनो, एलेक्झांडर द ग्रेट अशें म्हणूंक लागलो, आपूण जाणा पितळाचे पासून ताका तर हांवें तर नाणे दिलेले, कॉयन्स हांवें दिलेले, पुरो आसले ताका. पूण म्हाका म्हाज्या हातीन सावन पितळाचे नाणे ताका दिवंक सोबना. इट डजंट सूट मी. बाबा भयणीनो, आयचे शुभ वर्तमान आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. दियात आनी तुमकांय मेळटलें. उदार जावप भावा भयणीनो कितें तें तुमकां सांगची हांवें गरज ना. उदारपण कितें तें तुमचे कडल्यान जायतें हांवें अणभवलां, जायतें हांवें पळयलां. फाटले 9 म्हयने जायतें हांवें पळयलां. जायती उदार तुमी. बाबा भयणीनो, आयज जेजू आमकां एक देख दिता. आमी जाणा बाजारांत आयज काल आमी गेल्यार सगळें किलांनी मेळटा. तांदूळ, गंव, साकर किलांनी मेळटा. जेजूच्याय टायमार किलांनी मेळनासले, मापान मेळटालें. एक आयदोण बाबा भयणीनो आयदोणान भरताले आनी त्या मापान दिताले. आनी त्या मापा प्रमाणे तुवें दूड फारीक करूंक जाय आसलें. आयज जेजू म्हणटा पळय, उदाहरण घेता बाजाराचो. जेन्ना कोणूय कितें हाडूंक वेता, गंव हाडूंक वेता, पीठ हाडूंक वेता, तेन्ना माप घेवन वेतालीं तेन्ना बाबा भयणीनो त्या मापान बरोसोर घालताले. जालें, हें एक भाशेन आसलें. पूण जायते जाण मापान घालताले खरें. जे कोण उदार आसले पळय ते मापान शेपताले, आनीक सुवात जाय अशी कोत्ताले आनी हितून आनीक घालताले. त्या मापान दिताले. त्याच मापान बाबा भयणीनो आयज जेजू आमकां सांगता, ज्या मापान तुमी दितात त्याच मापान तुमकांय देव फारीक करतलो. देव बाबा भयणीनो कोणाच्याच रिणान रावना. आमी दिता तेन्ना बाबा भयणीनो इट डजंट डिपेंड आमी कितलें दिता पळय तें, पूण आमी कसलें दिता तें गरजेचें. दुसऱ्यांची गरज तर समजून बाबा भयणीनो आमी तर दितात. समज म्हज्या लागीं 10 चॉकलेटी आसा
आनी दुसऱ्या म्हाज्या भावाक तर 9 चॉकलेटीची गरज आसा, म्हाका त्यो 9 चॉकलेटी दिवपाक आई जाता, दुखता, ताका उदारपण म्हणटात भावा भयणीनो. एक दिवपाक एकदम सोंपें, एकदम सोंपें. दुसरी वस्त भावा भयणीनो आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा. नीत कोरी नाकात. डू नॉट जज एंड यू वील नॉट बी जज. जायते पावटी भावा भयणीनो आमचें फर्स्ट इम्प्रेशन कोणाचें न्हू लास्ट इम्प्रेशन जाता. समज हांवें ताका पयलो तो मोस्ती करता पळय तो मोस्तो, ते भाशेन आमी ताका लेखता. जाकोबाचे चिटीन 4व्या वरान 12वे वळींत आमकां म्हणला, देव एकलोच मुनसुबीदार, देव एकलोच समूर्त दिनार. तूं आनी हांव दुसऱ्यांची नीत करूंक कोणूच न्हू, फकत देवानूच नीत करपाक जाता. कित्याक भावा भयणीनो, कित्याक देव सगळें सोच जाणा. गॉड नोज द ट्रूथ. तो कसलो भुरगो, तेणें तें कित्याक लागून केलें तें तुवें आनी हांवें म्हणूंक जायना. घोडेक ते सर्कमस्टांसीस ते भाशेन आसले जायत, घोडेक ते ताणें करूंक जाय आसले जायत. हाकाच लागून भावा भयणीनो ओन्ली गॉड कॅन जज. तुवें आनी हांवें जज करूंक जायना. आयच्या दिसा, आयच्या नियाळाक ह्याच 2 वस्तूंचेर आमी नियाळ करुया. उदार जावया. प्राचीत काळांत आमी आसो उदार जावया, दुसऱ्या थंय उदार जावया आनी दुसऱ्यांची नीत करूंक आमी फाटीं सरया. बेठून एक आमी गायन गावया. सी 30 उंड्या आनी सोऱ्या बोरी, पान 40 सी 39 पेज 45. उंड्या आनी सोऱ्या बोरी, तुका बापारी रोगोरी, आमकां दिता जेजू बोरी, आमकां दिता जेजू बोरी. बापा आमची ही गोडदाना, जेजूचे मास रोगोत जावदी. सगळ्यांक आमकां भुरग्यांक तुज्या, जेजू सदांच चिंतून रावदी. बापा आमची ही गोडदाना, जेजूचे मास रोगोत जावदी. सगळ्यांक आमकां भुरग्यांक तुज्या, जेजू सदांच चिंतून रावदी. भयणी भावांनो, हे आमचें बलिदान सर्पविदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. ह्या तुमच्या दादले बलिदान आपल्या मनान खरी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र चवीच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. स्वर्गीचे बाप्पा, आमच्या मागण्यांक दयेन कान दी आनी स्वर्गीच्या गुटांनी तुजी सेवा करूंक आमकां निर्मिताय देखून संवसारीक वस्तूंक आमी लोभ दोना जायशें कोर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा, सर्पोद्विदार आनी सासण्याचे देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वाचूंक तूं आमकां फॉर्मायताय. तांचे वरवीं आमचे पातकी सैम आमी दामून दवरतल्या आनी आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्या. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकांच उणें करून गरजेवंत भाव भयणांक आदार दिवंक पावतल्या. हे पुरे आमचे सरपणीचे पोरबेक
तूं आमकां तयार करताय देखून सगळे तुज्या दुतां भोगतां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. Povit, 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 Tavaraco servis vodu, Zorganizom sar, volia tuja vojlova, usorgi druga svoj svoj, Servis moracina mi, jedna takasoj, usorgi druga svoj svoj. बाप्पा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसुकच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पुंची. तेच पयलीं जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातूंतलें पियात, म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक करोराचें रगत, पातकांच्या बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें बारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूढ परगटुया. Jesu melo, Jesu जिवंतलो, Jesu नवें येतलो. बापा जेजूच्या बंधनांचो आनी पुरोजीवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमां समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक हे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाक, कार्दिनाल फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापाक, सिमेओताच्या आदारी गवळ्याक आनी सगळे यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टवतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखामळ पुडेवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण मागता. अंकवार मारी देवाची माय सांगाती तिच्या पोती झुजे भाग्यवन धरून दुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटू दी. तांच्या सांगाता तुजी मोही मागूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बाप्पा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सुरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले मागणे म्हणून बापाक फुलो मारुया. आमचे आमचो दिसवटो क्रॉस आय समकांदी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक वशिता तशी तूं आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तावणेन पडूंक दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सुरवायटांतले आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी.
स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमचे सबुंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्या आमी बरमशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सुरवाकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमचे दोमदां मुळी तुमकां शांती दवरता मौजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकांचेर न्हय म्हणजे भविष्यच्या बावरताचे दीस घालून जिवचे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता राजून चलयता सासणांच्या ससनांक आमेन. जेजूची शांती सदां काळ तुमची सवय आसूं एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. बापाचें उदारपण आमकां परगटलो जेजू आपल्या आख्या जिवितूच उदारपणान दुसऱ्यांचे सेवेक ताणें सारलें ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप कट्टली हे जेजूच्या जेवणाच्या बळान दुसऱ्या सवे उदार जातली आमी सुभागी सौम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना तूं तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान शेवतना गायन गावया. D11 होरे पर्वतार आमी पान 503 D11 पेज 55. होरे पर्वतार आमी एलियास नबी सारकी Maro kadun bici Oshi kena matori Marsurya sosogati Tace ce vor tace
प्रार्थुया. कोणवाळे बाप्पा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या या बलिदाना आणि जेवणा वरवीं आमची पातकां धुवन वचूं आनी सर्गीच्या सुखांत आमकां वांटो मेळूं हें आमी मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आज सांजे 5:15 तेच त्या उपरांत आज प्रेज एंड वर्शीप आनी देवाच्या उतराची मोडणी जाता तांणी वांटो घेवंक आमी उलो मारता. तुमच्या नांवान आमी आमचे दोग ब्रादर्स तांकां कालच्या दिसा धाकटी हो सुवाळो केलो आनीक तुमचेच नांवान आमचे फिरगुजेची बॅट कशी तांकां आमची दानां भेटयली आनीक व्हरून आमी तांकां पिलार सेमिनारींत पावयली. तुमकां सगल्यांक तुमच्या उदारपणा पासत आमी दिनवासता आनी ह्या ब्रादरां पासत तुमी सदांच तुमच्या मागणेनी तांकां दवरचें म्हणून मागता. आज तान ते दोगूय भायर सोदतले आपआपल्या जाग्यार वचून तांकां बरी वियाज आमी आवडयता. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. सर्पवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार. मिसाच्या शेवटाचें गायन गावुया. आय 24 पातोक मोचें केद्दें पान 131. आय 24 पेज 131.